समोर सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीनानी मोना उतरते ऐको आमका समर्पण होवित्या बलिदाना या गाव्या सर एकाच तळ्यात उल्हास देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्या सैरकारा आयच्या मिसाची तेसावा अर्गामी चिता रोहित आणि आल्तेस तावरो पवित्र काळजा वाडो ग्लॅनिटा डिसोजा ल्हान फुलवाडो जेसन डिसोजा पवित्र काळजा वाडो डॅनियल फेर्नांडीस मँगलोर फादर रिचर्ड सिक्वेर अँड फॅमिली मदर तेरेजा वाडो देवादीन आगोस्टीन आणि मेरी लोबोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता हेनरी लोबो आणि कुटुंब पवित्र काळजा वाडो देवादीन फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता दुलशिन डिसोजा वेलांकानी वाडो प्रत्येक तसा बसत मीस पेटयता विन्सेंट डिसोजा वेलांकानी वाडो कुटुंबांतीन देवादीन जाल्ल्या आत्म्या बसत मीस पेटयता जेसन डिसोजा पवित्र काळजो वाडो आणि जेबी डिसोजा नित्य आदार वाडो हांच्या ह्या तेसावा सांगता आमची तेसाबा आमी घालया आनी आमच्योय गरजो देवाक ओपूण दिवया आनी आमकां ताणें उद्धार करूंक या आमची तेसावां आयकूंक ताचे कडेन मागया हे मिसाचें बलिदान आमी फोत बरें भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पसत म्हज्यान सदां सोमवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Kita pumit at kasangga
तुया सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा सर्गानी संसार तुमचो चलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सवयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनान पंत्या परी प्रामाणीकपण परजळसर आनी जळते दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत ओगो रावचो ना. जेरुजालेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेदवां राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सर राय तुजी महिमा देखतले. आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतलीं. सर्वेस्पराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट जाताली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोष म्हणून उलो करतलीं आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतलीं. कित्याक सर्वेस्पर तुजें थंय संतोषता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एक आंकवार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले होकले थंय संतोषता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोषता. देवाचें उतार हें. Păzam servespăraci vichitram călăia. Părsam सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वरा हसिया ताचें नांव वाखणा. पळसां सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. ताचें तरण दिसपडतें गाजया. जनांगामदें ताची महिमा परगट करा. सरपरजा ताची विस्मिता कळया. पळसां सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. पळसां सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सा पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणेनो, आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच समयाची आमी सेवा करता. आनी कामांय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण समेस्तान थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकलो थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याचें देणें समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगटचें देणें दिता. आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें. एकल्याक ते आत्म्या तें भावार्थांचें देणें मेळटा. आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक आश्चर्य करचें देणें. आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मो पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें.
आनी एकल्याक त्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर देणें दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्यांक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसुम्या. 2 दिसा उपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकय लग्नाच्या पोणे आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदों जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें बाय तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताच्या आवयन साखरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमच्यात आसले. पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साखरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें खाण पर्यंत भरलें. तांणी ताका म्हणलें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपोन व्हेल्ल्या साखरांक मात्र तें कळीस आसलें. देखून ताणें होरेता कापोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी ददोशी जाल्या उपरांत सुमारासो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमोवंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. दैवीक आपोवणी विविध तरांची आसात. दुसऱ्या दुसऱ्या उद्देशा खातीर ती आपोवणी आसात. हर एक आपोवण्याचो उद्देश विंगडच. जरी तरी हांव आतां तुमचे कडेन विचारीन जाल्यार दुसरी दुसरी आपोवणी आसात. तांचे पैकी उंची खंयचें, तितलें उंची न्हय आसलें खंयचें, कांयच गरजेक नासलें खंयचें, हें जर तर विचारलें जाल्यार तुमी खंडी जावन सांगतल्यात खाजराचो एक आपोवणें, खाजराक एक आपोवणें तितलें उंची न्हय म्हण. याजाक जावंक आपोवणें, धार्मीक जावंक आपोवणें आनी खाजर जावंक आपोवणें, ही तिनी समासम. हातूंत दैवीक
आपोवणे म्हळ्यार पाद्र्याप जावचें म्हणून तें व्हडलें एक अजाप या व्हडलें एक आपोवणे म्हूण चिंतात. दुसरें धार्मिकांचें तेंच आपोवणे तें ताच्या उपरांतलें म्हूण सांगतात. मागीर खाजर जावचें आपोवणे तें आपोवणेंच न्ही म्हणलें बरी आमकां भोगता, कित्याक सक्कडी खाजर जाता तें कसलें आपोवणें. पूण हर एका आपोवण्याक ताचो उद्देश आसा आनी त्या उद्देशा प्रमाणे तांणी काम करूंक आसा. हांवें काम करचें काम तुमच्यान करूंक जायना. हांगा मीस पेटोवचें शर्माव सांगचें तें तुमच्यान करूंक जायना. सिस्टर आतां तांचें काम करतात, इस्कॉलांत शिकयतात, भुरग्यांक दोतोवन शिकयतात आनी असलीं दुसरीं कामां तीं करतात. आनी तीं कामां खाजरी जोड्याच्या त्या आपोवण्याच्या की उंची न्हय. आनी खाजरी जिविताक देवान आपयलां जाल्यार ताका एक उद्देश आसा. मस्त जाणांक आपयलां वय, पूण साबारांक तो उद्देश कळीत ना. आनी सक्कड खाजर जाता त्या खातीर आमी खाजर जावचें. आनी हें जावन आसा सादारण आपोवण्याचे रीत. पूण आज आयच्या वाचपांनी आमकां कळ्ळें दुसरी आपोवणी आसात आनी दुसरी आत्मीक देणी आसात. ती आमकां दिवची पवित्र आत्म्यान. जें आपोवणें म्हाका दिलां आनी जे म्हाका दिल्ले सुगूण आसात ते तुमचे कडेन थोड्यां कडेन नात. तुमचे कडेन खाजरी जोड्यां कडेन आसले तेच सुगूण थोडी आत्मीक देणी आमचे कडेन नात. देखून पाद्र्याप जावचें आपोवणें, उंची आपोवणें, धार्मिकांचें ताच्या उपरांतलें, खाजर जावचें सकाळच्या उपरांतलें म्हणून आमी चिंताव. केदींच तशें चिंतिनाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमचें खाजरी जिविताक आपोवणें आनी म्हजें याजकी जिविताक आनी सिस्टरांचें धार्मीक भयणीच्या त्या आपोवण्याक तें जालां. आनी तशें जाल्ल्यार खंयचीच आपोवणें उंची न्हय, खंयचेंच आपोवणें नीच न्हय. ती सक्कड आपोवणी देवान एका उद्देशा खातीर केल्यांत आनी त्या खातीर म्हजें आपोवणें कांयच न्हय म्हूण तुमी कांय सांगूंक ना. आनी खाजरी जिविताचें आपोवणें कितें आसा तें म्हाका करूंक जायना. आनी खाजरी जिवीत म्हणटा आसतना दोगांनी सांगाता जिवोवचें आनी तांकां भुरगीं बाळांक आसचीं आनी तें सक्कड एक आपोवण्याचो वांटो. आनी धार्मीक भाव भयणी आसात तांचें तें आपोवणें विंगड, तांचेंय आपोवणें विंगड रितीनी तीं पाळटात. थोडीं सिस्टरां नर्सां जावन आसात, थोडीं सिस्टरां दाक्तेरां जावन आसात, थोडीं सिस्टरां कितें म्हणटात लोकांक ह्या भुरग्यांक शिकोवचें तें शिकोवन आटापून आसा. आनी ह्या जगाच्या आपोवणें सांगले बरी तुमकां हांगा मिसाचें बलिदान भेटोवचें, सक्रामेंत वाडचें आनी तशेंच दुसरीं तीं कामां तांकां आसात. सगळ्यांचें काम एकच न्ही पूण आपोवणें एकच. त्यात पवित्र आत्म्याद्वारे देवान दिल्ली आपोवणी ती जावन आसात. देखून आमचें खाजरी जिविताचें आपोवणें निमाणें न्हय, तें पयलें जायचें. कित्याक म्हळ्यार जर तर कुटुंब ना जाल्यार याजाक खंयतान जावचें. कुटुंब ना जाल्यार धार्मीक भयणी धार्मीक भाव रिलिजियस खंयतान येवचे. आनी खाजर ना जाल्यार मुखल्या पिळगेक भुरगीं खंयतान येवचीं. इल्लेशें चिंतून पळयल्यार आमकां कळटा खाजराचें महत्व. आनी आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत तें खाजराच्या विशयांत आमकां इल्लेशें बरें करून सोडोवन सांगलें दिसता. आनी इजाया प्रवादी म्हणटा सियोनांत पांत्या परी प्रामाणीकपण परजळसर आनी जळते दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश कैसर हांव सियोना पसत ओगो रावचो ना.
सियोनाचो हांव मोग करता आनी तितले मात्र न्ही जेरुजलेमा बसोतो हांव विशय घेवचो ना. जेरुजलेमाचो हांव मोग करता, सियोनाचो हांव मोग करता. आनी आमचे मदलो तो मोग खाजरी जोड्याच्या एका देण्या बरी तें जावन आसा. देखून देव म्हणटा हांव खाजर जाता सियोना कडेन, हांव खाजर जाता जेरुजलेमा कडेन आनी आमी खाजराच्या बांदांत एकवटावन आसा म्हणून देव सांगता. आनी तें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पाळयतली आनी सर राय तुजी महिमा देखतले. आनी सरस्वराचें तोंड तुका दितलो, त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सरस्वराच्या हातांत तो महिमेचो मुकुट जातली. जेरुजलेमाक आनी सियोनाक म्हणटा काळ तो खंयचो? काळ तो जावन आसलो बंदडेंत ती आसल्या वेळार. इजाया प्रवादी सांगता खरेतान आपल्या व्हंकलेचो मोग करचे बरी हांव तुजो मोग करता. कोणाचो? इस्रायल परजेचो, जेरुजलेमाच्या निवासियांचो आनी तशेंच सियोनाच्या निवासियांचो तो मोग एका दादल्या आनी बायलेच्या मोगास प्रास व्हरतो न्ही. तो मोग थंयसर आसा. तर देव मोग करता, आमचे सगळ्यांचो मोग करता आनी आमी सगळ्यांनी ती देणी बऱ्या तरान जियेजय म्हणून तो आमकां सांगता. आनी त्या खातीर जेजून केल्लें पयलें आचर्य खाजराच्या माटवांत. तर खाजराचो माटोव ह्या खाजर जावचें कितलें एक उंची पळया. कित्याक जेजून ताचें पयलें आचर्य एका खाजराच्या माटवांत केलें आनी मोरी थंयसर खाजराक आपयल्लें मोरयेक जेजूक आनी ताच्या सांगात्यांक आपयल्लें. जेजू येताना एकलो वचनातलो, ताच्या सांगता 12 जाणांची शिमटी आसताली आनी तांकां सगळ्यांक काणयेन वेताना आनी जावं पुरो शिकोवण दिवची, जावं पुरो खंयचें अजाप करचें या खंयचें कितेंय करूंक आसा जाल्यार तें करचें, ताच्या शिसांकी आपूण व्हरतालो तो. आनी तशें हर एक सक्रामेंत हर एकल्याचें जिवीत तें पवित्र जावन आसा. त्या खातीर आमी खंयच्याच फाटीं करून नजो. आमचें आपोवणें फादराबाच्या आपोवण्या वरवीं ल्हान म्हणलें केदींच चिंतूंक नजो. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें थंय काना शारांत एक लग्न आसलें आनी मोरी थंयसर आसली. मोरी थंयसर आसली म्हळ्यार तिका आपोवणें आसलें आनी जेजूक आनी ताच्या शिसांकी आपोवणें आसलें. तर ती गेल्ली वोग्योत वासनांत. तुमकां कळीत आसा आतांचें काजर कॅटरिंगांत चलता, तशें जाल्ल्यान तितले कांय काजराच्या वेळार कामां आसनात. पुरा कॅटरिंगाचे आमकां जाय जाल्लें करून दितात. पूण पयलें एक काळ आसलो, आमी धाकटे भुरगे आसतना आमकां कळीत आसा ओजे मांचे नाटक न्ही आसलो तो. ओजे मांचे जावन आसलें काजराच्या त्या दनयाक, काजराच्या येजमान्याक ते इल्लेपणी कुमोग जावं दी म्हणून ते मुडो, तांदूळ मुडो जावं दी या शिरोत्यो जावं दी, कुवाळे जावं दी, हेर रांदवय जावं दी, पिकी खेळ्यांचो गडाय जावं दी, हे व्हरताले. कित्याक त्या येजमानाची ती जडाय उणी जावं दी आनी त्या काजराच्या येजमान्याक म्हणून तो दुसरे तांणी हें करूंक ना. बगार ताणें एक जावन हेरांक तो सुदारसितलो आनी वो जें बांदताले तें त्यात सांजेर न्ही, रोसा दीस सांजेर न्ही, तें पयल्या आदी एका हप्त्या आदी आयिल्लें आसा वजें. कित्याक पाड जायनातल्यो वस्तू पयलेंच व्हरून दवरतात. तांदूळ जावंक पुरो, शिरत्यो जावंक पुरो, या रांदवय कुवाळे जावंक पुरो, तें पयलेंच व्हरतालीं. आनी तशेंच उरलें नाल्ल आनी सकड पयलें व्हरतालीं. एका हप्त्या पयलें तावनूच वजें येवंक सुरू जातालें. कित्याक घरच्या येजमान्याक ताची गरज आसा.
आतां हो जें खाली एक नाटक जालां ताच्या विशयान कांय तुमी चिंतीचे म्हणले गरज ना. तें दैवीकी न्ही खंयचेंय न्ही, तें एक नाटक मात्र. कित्याक म्हळ्यार त्या दाळा चोरल्या दुकराक जुशे मारन ताका मास कोणी करिनात. त्या दाळात हाडले कुवाळो खातूर न्हू ताचो पळोव करिनात. पळोव करचो पयलीं हाडल्या कुवाळ्यान सोदतो आनी तशेंच तांकां पियोन दिवचें जाल्यार तशेंच खाना शारांत या इज्रायलांत एक संगत आमी मोती कोर जाय आनी ताचे तावन आमी आमच्या माटवांनी पियोन दिवंक शिकल्ले हांव खंडीत न्हय. कित्याक म्हळ्यार त्या जुदेवांक वायन जावन आसलो एक वांटो तांच्या जेवणा आसो. आमकां तो एक वायन या पियोन दिवचें दैवीक जिवनाचो एक वांटो न्ही. तें इल्लेशें गम्मत करना आसूं दी म्हणून तांणी तें वांटचें. देखून आज मोगाच्या भाव भयणीनो, खाजराच्या त्या माटवांत जेजून केल्लें पयलें असर हें खावन पियोन दादोशी जावं दीत म्हणून तांची धन्याची येजमानाची मोर याद वेता. त्या खातीर तांकां आमी वायन दिवया म्हणून मोरयेन सांगलें. इतलेंच आपल्या पुता कडेन सांगलें तांकां आनी वायन ना. आनी जेजून म्हळें स्त्रिये म्हाका आनी तुका कित्याक हुस्को ते पळयतले अशें म्हणून जेजून सांगलें. ती भोवशा मोरयेची परिक्षा पळोवंक गी, त्या कामेल्यांची परिक्षा पळोवंक गी गोत्तुना. पूण उपरांत मोरयेन सांगलें तो कितें सांगता तें करा. जेजू कितें सांगता तें करा. मोरये गोत्त आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो खंडीत मोजें ती एक कितें मोजें खारयें या हांवें कितें सांगता तें उण्यापणाचें न्हय, तें गरज आसा. आनी त्या खातीर जेजू कडेन जेजूक उद्देशून त्या कामागारांक सांगता तुमी वचा आनी ताणें सांगलें बरें करा. जेजून तितलें आयकल्लेंच मोरयेक सकला घालूंक जायना. मोरयेक आपली आवय ती आनी दुसऱ्याचो हुस्को तिका आसा. त्या खातीर ताणें तें वायन आसलें उदक आसलें वायन केलें. ताचे मोरिफात घरच्या येजमानाची मोर याद ताणें लेखली ती आसा केली. आनी आमी तिनूय वाचपां पळयता जाल्यार आज विविंगड तराण खाजरी जिविताचें एक ओडपोन थंयसर दिलां. पयल्या वाचपांत सियोना कडेन हांव खाजर जातलो देव म्हणटा. सियोना कडेन हांव खाजर जातलो, जेरुजलेमा कडेन हांव खाजर जातलो आनी त्यो म्हज्यो व्हंकलो जावन आसतल्यो, हांव न्हवरो जावन आसा म्हणटा देव. आनी हें नीज जावन खरें जावन आसा जेजूच्या जिवनांत. जेजून खाजराक दिल्लो महत्व भोवशा काली एक पयलें असरें केल्लें म्हणल्या खातीर तो त्या रेस्पेराक ह्या खाजराक गेल्लो. पूण न्हय तो खरी एक पडय भोवशा ताका आपोवन आयिल्ले ते दाडा खाजराक वेतालोच. आनी हांगासर ताका उणें पडलो वायन दिसलो. देखून उदक आसलें वायन केलें. तर म्हाका बामयनो आज आमी आयकल्लो हो वांजेल तेंच पयलें वाचप इसाया प्रवादीचें. बंदडेंत आसतना तें घडयल्लें आनी बंदडेंत आसतना लोकांक ताणें शाबास म्हणलें या तुमकां देव एक दीस सोडयतलो हांतले, कित्याक तूं ताची व्हंकल जावन आसाय, तुका खंडीत सोडोवन बसायल्ल्या गांवाक तुका हाडटलो म्हणून. आनी तशेंच खाना शाराच्या लग्नान जाल्यार तांणी खाजराच्या त्या माटवांत उणें पोवन भोगोनचो बगार तांकां सक्कड जाय तितलें आस जंय म्हणलें जेजूची इच्छा जावन आसली. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, खाजर म्हळ्यार थर्ड क्लास आपोवणें न्ही, केदींच न्ही, फर्स्ट क्लास आपोवणें तें. कित्याक तुमचे वरवीं भुरगीं बाळां जातात आनी भुरगीं बाळां जाल्लीं तांचे पाद्र्या बी जातात, सिस्टरांय जातात, रिलिजियसी जातात. तुमच्या त्या खाजरी जिवितांत तुमी आसा केल्ल्या भुरग्यां मरिफात हें सक्कड साध्य जाता. देखून
तुम्ही चिंतना का खाजर केदींच उणे आपणाचे नाही कशें पाद्रावगी कशें सिस्टरां कशें रिलिजियोस तशेंच खाजरी जिबीत देखून आमी उणें न्ही आमचें दें आपोवणें देवान केल्लें त्या खातीर आमकां हर एकल्याक विंगड देणी दिल्यात विंगड देणी दिल्यात पाद्राबाक विंगड देणे तुमकां विंगड देणे आनी खाजऱ्यांक विंगड देणे आनी तें सक्कडांक दिलां आनी आमी खंडीत गर्व पावोंक ना हांव पाद्राब म्हणून बगार हांव पाद्राब जालां जाल्यार म्हज्या मांयचें आनी बाबाचें ती आमकां दोतोन शिकयल्ली ती आमकां देवा सावन शिकयल्लें मिसाक वचोंक शिकयल्लें तें सक्कड खाजरी जोड्या वरवीं जाल्लें देखून आज तुमी खाजरी मनशां आनी रिलिजियस आमी देवाच्या त्याच शिकोवणे प्रमाणे चलचें प्रयत्न करया देखून तुमचें खाजर केदींच ल्हान न्ही तें एक व्हडलें मॅट तुमी काडचें आनी त्या मॅटांतल्यान चलोवंक आसा तुमच्या भुरग्यांक चलोवंक आसा आनी तें जावन आसा नीज आपोवणें आनी ह्या आपोवण्याक तुमी तयार आसात गी उबे रावया आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करया एकाच देवाक सतमंता सरपददार बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो स्वर काळावरवीं बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरील सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडणे बसोत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव वारेचे उदही ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र बसता प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताचा नीक जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरेली तो उलयलो एकेच पवित कातोलीक आनी धर्मदतारेन स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नानाचा मन मागता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमकां देवान आपोवणें दिल्लें जावं रिलिजियस जावंक जावं याजक जावंक ह्या खाजराचो बेस सोडूंक देवान दिल्ली ही आपोवणी त्या खातीर ती आपोवणी संपूर्ण करची जाल्यार देवाची गरज आमकां आसा देखून आमची मागणी ताका उबारुया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या वडिलांक तुझ्या दैवीक मोगान बरं तुझे मिसांव मुंदारून वरच्या काकुळतीच्या आनी त्यागाच्या वावरांत तांकां सदांत उर्बेस्त दवर म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांक तुजो आदार लाभय दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेन तांकां जाणवाय लाभूं समाजेंत शांती समाधान वृताकडच्या वावरांत तांकां सदांच शक्तिवंत दवर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक काजारी जोडांनी तांच्या कुटुंबा जिविताची शेवट पळोवंक कृपा दी हर एक कुटुंब मागण्यांत तांच्या सतर्क सोडीचे कर सैरीकचे सुज्ञेराच्या युवजनाक पावती सैरीक लाभाशे कर म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेशिडेंत वळवळच्या आनी उतावळ्याक लागून कश्टातल्या भाव भयणीक तुजी मजत लाभय तांच्या कश्टांत कुर्साची बुजवून तांकां लाभू तांची सेवा सक्री करतल्यांक तुज्या बेसावणी बोर म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेशिडेंत वळवळ
पिडेशिडेंत वळवळच्या आनी उतार प्रायेक लागून कश्टतल्या भाव भयणींक तुजी मजत लबय. तांच्या कश्टांत कुर्साची बुजवण तांकां लाबूं. तांची सेवा साकरी करतल्यांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांक आनी भुरग्यांक आमी तुका समर्पित हांव. तांकां फावो तें शिकाप, खरें मुखेलपण, कामाची भद्रती सदां फावो जावं. तांच्या जिवितांत फावो तो बेस, बरो फुडार तांकां दाय कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुजो मोग नियाळशे कर. तुज्या पुता जिजून आमचे खातीर आपलो जीव भेटयलेले बरी. आमी आमचे दिसपडते जिणयेंत तुज्या आनी हेरांच्या मोगाक उपकारी मनाची जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे बेस आमी बऱ्या तरान जिवोवच्या खातीर तुज्या कृपेची आमकां सड्ड गरज आसा. काजरी मनशां जावं दी, रिलिजियस जावं दी, याजक जावं दी, सगळ्यांक तांच्या जिणेंत सबार कश्ट मेळटात. तांच्या आपोवण्याक सरी जाल्ले सबार कश्ट मेळटात. ते निवारण तूं व्हर आनी तशेंच आमच्या मोतीचे कितें चिंतनां आसात ती तूं पाव, तांकां तूं पाव. हे मागणें आमी करता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुद्रा देव पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हेमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या धवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सरेस्परा जितले पोवटी आमी हे बलियेचो उडास धरून संभ्रम करता तितलेय पोवटी आमचे सडनचो वावर तूं चलयताय.
देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशेची दया करून ताणें आमकां मरेतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraso सर्वेस वरतू. सण आणि संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सवयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घे आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडबणेची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मस्मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या हेज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वारमरे देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तिचो पोती भगेवंत धर्मदुतां भगेवन जूत तात देवाने सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता
तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोण ह्या जिवितांत सोकसाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्या रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सम्या तुवें मुद्दरांचे म्हाका फावना पुंच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझी तांबयता नितळ उदाती बून तान मोजी बागयता बलिष्ठ तांताच्या शाबीक म्हाका राबता गुपान दिवून ताच्या सर्गी बंदराक बायता सोमी मोजो गवळी काय ना उणे म्हाका तने तणासले कडेन सरो दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्या सोमी गटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन व्हरता कंती दुकान मोच्या मोगान तो बुजयता अंतरान चलताना मुसवाड मोजो जाता सोमी मोजो गवळी काय ना उणे म्हाका तने तणासले कडेन सरो दिता म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गींच्या मुंड्यान दोशी केल्याय, तरी एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बर हें आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समेस्त देवा आमचे पासून विनंती कर, पात्रून सांजता देवा आमचे पासून विनंती कर, पात्रून सांजता देवा आमचे पासून विनंती कर. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावन असलेल्या बगेवन जुतात देवा, या आमच्या मागण्या तो आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवंदार सोमवार मोग तूं जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन जाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कोणी आमच्या लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज जावन बघता तसल्या खातीर मागया. पिडेस्त प्रायवंत भावंडां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी लग्न जाल्ल्या सकड तरण्या जोड्यां खातीर आमी मागया. तांणी काणिल्लो तो लग्न जिवीत असो
बांद वा साक्रामेंत मोहरापर्यंत जियोंक सुमी तांकां कृपा दिवं दी मोती उजवाद दिवं दी तांकां दोगांयकी सांगता सुमी दवरून दी उणें पडटना सुमी कशें काना शहरान लग्न माटवान उणें पडलें सुमयान भरतेकन दिलें तांच्या जिवितान उणें पडटना तवल तवल सुमी आजार जावन भरतेकन दिवं दी म्हणून ह्या सक्कड जोड्यां खातीर मागया आनी आमची वैयक्तीक मागणी ते सावन सक्कड सांजुतात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयतळ समर्पण करून एक घडी मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्या बरवस दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सां हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपासी नवातेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. आशिर्वाद आमी घेवया. सुमयाचे नवी आमचो आधार ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सुमया बावर्त्यांच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेहनतले दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजून आनी मनभेद फयस करून एकामेका काळजांतावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरून सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांत तांचे सांगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी दी आनी ती तुज्या पवित्र सवेच्या सदांच तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेतान राज करता सस्नाच्या सस्ना. आमीन. सरस्वर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमची आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच वैभवान उजव्याक वैभवान बसला. आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सवय रावण तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाटोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमचे राखण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान फजळीत करूं. आमीन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचे देवो. आमीन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बरी खबर परगट्या सलोकांत. शांती शांतीची येव्या समाज उतरार्थ में साचविव्या क्रिस्ताया. अवयनी एक कोटाम सावची येव्या आमच्या कुटुंबात आमचे मोठे क्रिस्ताचे रास परगट्या. दोघांचे स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेव्या. अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवश्या. क्रिस्ता संगी संपया संसारात. बरी खबर परगट्या सलोकांत. प्रीती शांतीची येव्या समाजे उतरान करणे साचलेल्या क्रिस्ताया. मोगाळ पोता सवे
आशीर्वाद देवा आमकां बागेन कसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बाप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.